Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 35वा घटक राज्य दिन हो आमकां खूप महत्वाचो आसा। हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांक गोंयांत रावपी आनी गोंया भायर भारताचेर आनी जगभराचेर रावपी सगळ्या गोंयकारांक उलोवणीत परबी भेटयता। अशें पयलींच फावटी आमी 12 तालुक्यांनी स्टेटहूड डेच्या निमित्तान वर्च्युअल मोडात काय आसना बट वेगवेगळ्या पद्धतीचे कार्यक्रम जे आसा हे आमी आज आयोजन हांगासर केल्ले आसा। मतदारसंघ वॉर्ड नंबर 1 जावपा खातीर आमी भरपूर काम केल्लें। मतदारसंघात आज प्रोजेक्ट कितले आयले, एअरपोर्ट आयलो, मतदारसंघात आयुष हॉस्पिटल आयलें, स्टेडियम येता, सावळवाडो ग्राउंड हो 35 कोटीचो जालो, तशेंच गार्डन दर, बस स्टँड दर, आता तुझे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग जाता म्युनिसिपालिटी। हो जो पावट आसा 20 मे तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन डिपार्टमेंट 20 मे हो तांचोर ह्या जी सबस्टेशनची कॅपॅसिटी आसा सद्या 16.3 ती वाडून 30 MVA करतले आनी हो जो हे जे स्टेशन आसा कंपाउंड सबस्टेशन हे आमचो जो सेंट्रल पार्ट ऑफ पेंजीम आसा मार्केट एरिया आनी कमर्शियल हब ताका सप्लाय करता। सो ऑलमोस्ट डबल कॅपॅसिटी जातकीर नेक्स्ट 15 ते 20 वर्सांची आमची जी लोड डिमांड आसा ती आमी मीट करतले। इन द home for the aged in Bagmalo, more than 40 people were vaccinated. Another 40 are to be vaccinated here. So about 80 people are being vaccinated today, because we want that majority of the population should be covered by the vaccination. We felicitated the cyclone warriors as well as some of them COVID warriors, because it is the people who have come forward, the youth who have come forward, help to cut the trees, help to restore electricity by moving all the fallen poles, removing them, removing the trees. क्रिमेटोरियम इनॉग्रेट केला, त्याच्या उपरांत आमी आयज हांगा मार्केट कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेशन केलेलें आहा। हे सगळे श्रेय मुरगांवचे आमदार बाब मिलिंद नायक, आमचो अर्बन मिनिस्टर हेका वयता। हेणी हे कार्य स्टार्ट केलेलें जेन्ना आमचे पयलींचे कावन्सील आसलेले, हांव जेन्ना चेअरपर्सन आसलो तेन्ना आमी फावंडेशन घातलेलें आनी आयज कशें तरी इमारत कंप्लीट जाल्या। आनी गोंय राज्याच्या नगर विकास मंत्री मिलिंद नायकाचें एक स्वप्न आसलें की हांगा मार्केटातले लोक जे हे सायडीन ते सायडीन बसता तांकां एके कडेन आसून बसप आनी 20,000ची जी पॉप्युलेशन आसलेलो मर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक एके कडेन खंय तरी सगळे फॅसिलिटी उपलब्ध करून दिवपा खातीर हो मार्केट कॉम्प्लेक्साचो प्रोजेक्ट हातीन घेतलो आनी आज तो कंप्लीट जाल्लो आहा। आयज जेन्ना आमी कार्यक्रम करता आसतना आयज आमी फायर स्टेशनाच्या सगळे स्टाफाक आमी मास्क आनी सॅनिटायझरय आयज आमी दिल्ली कडेन आसात, कित्याक फायर स्टेशनान भरपूर कोविडा टायमार काम केली ना तेन्ना त्यांचे हांव अभिनंदन करता। आम्ही सगळ्या 46 बुथांनी आमचे कार्यकर्ते प्रत्येकाच्या घरा कडेन वतात, म्हणजेच आयज एका दिसा भितर ह्या मतदारसंघातल्या प्रत्येक घरा कडेन आमचो कार्यकर्तो पावतलो, विचारपूस करतलो, कोण वॅक्सिनेशन केल्या, कोणी वॅक्सिनेशन केलें ना तांचे लिस्ट आनी फोन नंबर हाडटले। व्यवसाय नोकरी हेचेर परिणाम जाल्लो आसा, तेजेर वासपूस करून तेंची नोकरी आनी त्यांच्या व्यवसायाक मदत ही आमची भारतीय जनता पार्टीचे सावड्डे मतदारसंघाचे 7वी पंचायतीचे कार्यकर्ते आणि पंच मेंबर हे फुडें व्हरतले। भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आसा हे गोंयच्या उदरगती खातीर, गोंयच्या विकासा खातीर काम करता आणि सगळ्यांनी एकचार राखून एकामेका भितरले बऱ्या पद्धतीचे आमचे जे संबंध आसात ते राखून गोंयच्या विकासा खातीर सगळ्यांनी मिळून वावर करप हे गरजेचे। अशा पद्धतीचे एक सपूत ह्या निमतान आमी सगळे जाण मिळून घेवया। सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटी एट सालिगांव was inaugurated on this very special day. On this day I remember our ex-Chief Minister, ex-Defence Minister Shri Manohar Parrikar. When I showed him this piece of land, which was a total dump site, here he said this is an ideal site, set up a solid waste management facility over here. आम्ही एक नवी स्कीम योजना आज या घटक राज्याच्या निमित्तान आम्ही लॉन्च करतात, आम्ही त्याची डिक्लेअर करतात, ते म्हणल्यारूच डेपॉझिट प्रोटेक्शन स्कीम। आज आमच्या आदिवासी कल्याण खात्यान एकलव्य प्रशिक्षण योजना आजच्या निमित्तान आज आम्ही डिक्लेअर करतात। 100% जे असतात 75% आमचे डिपार्टमेंट बेर करतले आणि 25% जी फीज जी आसा ती
विद्यार्थी किंवा ते पालक तयार करतात. तर कलाकारांचे किती जे कलाकार आज प्रत्येक या कलेच्या आपलं उदरनिर्वाह कलेच्यामुळे उदरनिर्वाह करतात. आणि म्हणूनच या सगळ्याक एक रिलीफ जावपाक एक सर्टिफाय आर्टिस्टांची एक यादी जावची. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान गोंयाक घटक राज्य दिसाची परबी दिली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.